नमस्कार. सैम आपले कसले रूप घेत हे सांगता येईना. काल आम्ही पहिले नेपाळाक एक महाभयंकर पूर आयलो. अकस्मात ते सुद्धा सेकंदाच्या भरान मोठमोठी बिल्डिंग आसा ते आपल्या बरोबर व्हावून घेऊन गेलो. पूर जे आसा सध्या तरी 22 लोकांची जे आसा ते मरणाची खबर आयिल्ली आसात. तसेच 400 लोक जे आसा ते बेपत्ता जाल्ले आसात. हे पुराय त्या भागाक लागून मोठी त्रासदी आसात. आता अशें जालें तरी कितें जे अकस्मात हांगासर येदी व्हडली बुट्टी आयली. नेपाळाक पावस जो आसा तो पडत नासलो तरी आसतना येदी व्हडलो पूर येवप हे अचंबाचे आसात. आनी हेका जबाबदार कोण? आमी पळयलेत नेपाळाक टुरिजमाच्या नांवार जे आसा ते कितलेशेच बेकायदेशीर रित्या जे आसा ते कन्स्ट्रक्शन ह्या भागान आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. ते सुद्धा न्हंयच्या वाटेर. आमी परत परत आमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाचो प्रयत्न करतात. न्हंयच्या धडेर जे कोण न्हंयची वाटो बंद करतले तांकां परत परत असल्यो त्रासदी आसात त्यो भोगच्यो पडटल्यो येणाऱ्या काळान. आनी ही त्रासदी आमकां अशीच तरेन पळोवपाक मेळ्ळी. हो जो भाग आसा तो पुराय जो आसा तो टुरिजमा सॅक्टरा कडेन आसात. म्हळ्यार कैलास मान सरोवर यात्रा जी आसा ती ह्याच वाटेंतल्यान वयता आनी कितलेशे ट्युरिस्ट जे आसा ते हांगासर स्टे करतात. आनी तेकाच लागून हांगासर फुल्ली जे आसा ते कन्स्ट्रक्शनां आसा मोठी मोठी न्हंयच्या धडेर जे बांदलेली आसात. हांगा कितलेशेच जे आसा ते प्रकल्प येत आसात. आमी जर हो पुराय भाग पळयत जाल्यार मोठमोठ्या दोंगरांनी भरलेलो आसात. आता हे जे आसा ते पयलेच फावट नेपाळाक जावना तर कितलेशीच वर्सां जालीं हांगासर बारीक बारीक फ्लड येत आसता. पूण गेल्यार वर्सा 13 म्हयने पयलीं हांगासर मोठो फ्लड आयलो आनी ही जी आसा ती निसर्गान घेतलेली एक रिहर्सल आसा म्हळ्यार मॉब ड्रील आसली. पूण थंयसरल्या सरकारान जे आसा आतां हेजे कडेन कंप्लिटली दुर्लक्ष केलें. म्हळ्यार गेल्या वर्सा जो महाप्रलय आयल्लो ताजे कडल्यान ह्या सरकारान जे आसा ते कांयच शिकले ना. म्हळ्यार नेपाळच्या सरकारान जे आसा ते कांयच शिकवण घेवंक ना. ताकाच लागून हो जो आसा आयज येदी व्हडली त्रासदी लोकांक जी आसा ती भोगची पडली. आनी पावस नासतना येदी व्हडलो प्रलय आयलो कसो तर ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून जे आसा ते कितलेशेच हिमालयाचे जे ग्लेशियर आसा ते वितळत आसात आनी ते आपल्या पोटान जे आसात ते उदक जे आसा ते पोनाक भरून दवरतात. आनी अशेंच कितलेशीच वर्सां हे उदक जे आसा ते वितळोन वितळोन रावल्ले आसले. आनी काल तिबेटाक जो आसा तो 4.4 रिक्टर स्केलीचेर जो आसा तो एक ल्हानसो भुकंप आयलो आनी ही टॅक्टोनिक जेन्ना प्लेट हाल्ली तेन्ना हो सगळो ग्लेशियर जो आडोन उरलेलो तो एकदम सुटलो आनी अकस्मात सेकंदा भितर सगळें उदक जे आसा ते खळखळून सकयल व्हांवन आयले. ताज्या बरोबर 2-3 डॅम ल्हान मोठे जे आसा ते आपल्या बरोबर घेवन गेलेत. आनी हे सगळें उदक मेळोन अकस्मात पुराय जे आसा ते जे न्हंयचे वाटेर जे कितें कन्स्ट्रक्शन मेळटा जे कितें मेळटात ते सगळे पुला बिला व्हांवन घेवन गेलेत. कोणाकूच टायम मेळोंक ना हे सगळें सावरपाक. पूण थंयसरल्या सरकाराक जे आसा ते ह्या सैमान जो आसा तो अलर्टनेस दिल्लो पूण सरकारान जे आसा ते दुर्लक्ष केलें. ताकाच लागून येदी व्हडली त्रासदी आसा ती आमच्या दोळ्या मुखार आयज बसलेली आसात. ही जी आसा ती घंटी आसात अलर्ट लावपाची आमच्या पुराय जगाक लागून. आमी पळयतात आमच्या गोंयान पासून जे आसा ते अशीच कन्स्ट्रक्शनां येत आसात जी न्हंयच्यो वाट्यो ज्यो आसा त्यो बंद करतात. विथावट आयडेंटिफिकेशन अशा जाग्यांक जे आसा ते कन्स्ट्रक्शनाचे लायसन्सीस दितात. जावं इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आसता ते अशा न्हंयच्या जाग्यार येतात. आनी जर अशेंच रावले जाल्यार आमकां पासून जी आसा ती हीच त्रासदी आमकां पळोवची पडटली. आतां जो रुसवा नेपाळाक जो आसा तो हो फ्लड आयलो. सरकारान एक्चुली थंय अलर्ट जे घोंगे आसात ते बसोवपाक जाय आसले गेल्या वर्साच्यान सुरवात करपाक जाय आसली. पूण अशें कांयच करूं ना. कशी ही न्हंय जी आसा ताजेर जे आसा ते बारीक बारीक फ्लड येतात पूण सरकारान जे आसा ते उपाय योजना करूंकूच ना. जर थंय सावंड सिस्टम जर भोंगे आशिल्ले जाल्यार एटलिस्ट फुडले जे गांव आसा ते वाचोंक शकता आसले. पूण अशें थंय कांयच पर्याय लोकां कडेन नाशिल्लो. ताकाच लागून ही येदी व्हडली त्रासदी आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. ताकाच लागून आमी म्हणटात सतर्क रावपाची गरज आसतात. ती मागीर सरकाराक आसूं जावं पब्लिकेक आसूं.